वर्साचो सादो काळ 13वो आयतार. जाणवाईच्या पुस्तकावेलें वाचप. अध्याय 1 13 ते 15, अध्याय 2 23 ते 25. मरण देवान करूंक ना, जिव्यांचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रोचलां तें वर्तुचें म्हूण रोचलां. संवसारांतली रोचनां भलायकेन भरलोली, ताची सवय मरणादीक वीख मेळचे ना, आनी पृथ्वीर नरकाची पदवी चलना, कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरना. देवान मनशाक अमर केलो, आपणाच्या सैमा सारको ताका रोचलो. देवचाराचे नाटकायेन की संवसारान मरण हाडलें, ताचे बागेली ते चाकतले. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. जबाब: आमी तुका वाखाणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटिवेले वाचप. भाव भयणींनो, जशी तुमी सगळ्यांत पयली मुणगे भावार्थान उलोवपाचे हुशारकाये, जाणवाये, सगळे जतनाये आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान, तशीच ह्या उदार काळजाच्या कामांत पयली जायात. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी बरी वळखतात. ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावच्याक तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्गो जालो. दुसऱ्यांच्या गोरजांक पावंक तुमी आपटो थापटोचे अशें हांव म्हणिना, पूण म्हणोंक सोदता ते हे: तुमकां आतां चड आसा तातले काडून तांच्या गोरजांक तुमी पावयात, आनी एक दीस तांकां चड आसतले तातले काडून ती तुमच्या गोरजांक पावतली. अशी सगळ्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयल्लें आसा: जाका चड आसा ताका सगळें जावंक ना, आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचे उतरे, देवाचे व्हड उपकार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 5 21 ते 43. जेजू परतून ओड्यार चडून दर्याची पलतडी वेतोस लोकांची व्हड उरपोस ताचे सरशी एकटवली, आनी तो दर्याचे दोडेर आसलो. तेन्ना जायरूस म्हटलोलो. देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो, आनी ताचे कडेन एक उपकार असो मागूंक लागलो: म्हजी धूव मरणाचे तोंडीर पावल्या, ये आनी तिचेर तुजो हात दवर, तिका बरी कर, तिका वाचून दी. आनी तो ताचे बराबर गेलो. पुष्कळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चिंततालो. 12 वर्सां रक्तपात जालेली ती एक बायल आसली. साबार वैजांच्या हातान जायते दूख भोगूनय आनी सगळे आपले दुडू खर्चूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो, पूण अदीक पास्ट जालेली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोसराक तिणें हात लायलो. ताच्या आंगोसराकूच हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली.
अशें ती आपणा भितर चिंताली आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें. पूण आपले भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच वळखून जेजून लोकांक वाटेन वळून विचारलें, म्हज्या आंगुस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हटलें, लोक तुका शेसतात म्हूण तूं पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय. पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोवती नदर मारूंक रावलो. तेन्ना आपणाक घडलां तें वळखून ती बायल भियोन आनी खापून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें. ताणें म्हटलें, तुवे तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा. तो उलयता थंय आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांगेर धांवन धाडलेले मनीस पावले आनी ताणें म्हटलें, तुजी धूव भायर पडली, गुरुचीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण जेजून तांणी म्हटलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भिये नाका, भावाक मात दवर. आनी पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपले फाटल्यान येवंक दिलें ना. अधिकाऱ्यांच्या घरान पावतच जेजून बोबा आनी लोकांचे रडणे जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हटलें, तुमी कित्याक आकांतात आनी रडतात? चेडूं मरूंक ना, पूण तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या संगात्यांक घेवन चेडूं आसले थंय भितर गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हटलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. रोखडेंच चेडूं उठलें आनी भोवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसली. लोक अजाप जावन भारी थोठकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून जोडजोडीत फर्मायलें आनी चेडवाक कितें खावंक दियात म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणली तुका क्रिस्ता.